नमस्कार. दिवाळीची परबी पळोवया प्रुडंट खबरो. खांडेपारा हायवे कॉन्ट्रॅक्टरान उदकाची मेन पायपलायन फोडली. मडकय प्रियोळ फोणेच्या वाठार बानोड्या कुट्टी खांडेपारा उदक बंद. कॉन्ट्रॅक्टर बेजबाबदार. PWD म्हणटा सोमार दनपार मेरेन लायन जाग्यार. दर्यांत भरकडिल्ल्या नाफ्ता टँकर बोटीच्या रेस्क्यू ऑपरेशनाक कमीत कमी 4 दीस. पाकिस्तानांतल्यान आयिल्ली बोट गोंयांत कशी आडकली? कस्टम्सांत 3 म्हयने हुमकळ्ळी. खासा रिपोर्ट. कोलवाळे जेलींत नायजेरियन कैद्यान केलो जीव दिवपाचो यत्न. ताचे कडेन मोबायल आनी ब्लेड. IG प्रिझनाचे धाडी उपरांतूय कोलवाळे जेलींत घुसखोरी चालूच. धाडी उपरांत 3 स्टाफ सस्पेंड. इसिस आतंकवादी संघटनेचो मुखेली अबू बक्र अल बगदादीक मारलो. उत्तरी सिरियांत एका ऑपरेशनात अमेरिकेच्या दळांनी केलो मेकळो. डोनाल्ड ट्रम्पाची घोषणा. ITG गोवा कडेन IT कंपन्यांनी केल्ले कबलातीचे वैधतेचेर प्रस्नचिन्ह. ITG गोवाच्या अध्यक्षाक कबलाती विशीं कांयच खबर ना. ITGचो बोर्डच नेमिल्लो ना. बोर्डाचो थाराव नासतना कबलात कसली? गोंयावेले 4 चक्रीवादळाचे संकट धुकल्ले. वादळ चल्ले उत्तर अस्तंतेक ओमाना वटेन. वादळ जाता खर पूण दर्यांत. हवामान खातें म्हणटा फुडले 4-5 दीस गोंयांत अदीं मदीं पावस. चक्रीवादळान खवळिल्ल्या दर्याचो रेड अलर्ट आसतना दर्यांत खडपाचेर गेल्ल्या 3 टुरिस्टांक देड शाणेपण बुजले. वागातोर खडपांनी गेल्ले कडेन भरतेर आडकले. फायर फायटरांनी केले साल्वार. दिवाळे बरोबर गोंयकारांचे लक्ष्मी पुजन. घरां, पसरे, कचेऱ्यो, उद्देग आस्थापना धरून बारीक मोठ्या कामाधंद्याच्या सुवातींनी लक्ष्मीची पुजा. व्हडले दिवाळे मेरेन दिव्याच्या झगमगाटाचो उत्सव. आणि पोरूच्या ISL फायनलीचे रीमॅचीत सोमारा घरच्या मैदानार FC गोवा मुखार. चॅम्पियन बेंगलुरू FCचे मोठे आव्हान. केरये खांडेपारा उदकाची मेन पायपलायन हायवे कॉन्ट्रॅक्टरान फोडली. फोणेच्या कांय वाठार, मडकय, बानोड्या, प्रियोळ, कुर्टी खांडेपारा उदक बंद. सांजे PWD वेले सायटीर दिसले. सांजे मेरेन हायवेचेर न्हंय व्हांवताली. रिपेराक हात घालता म्हणल्यार 3 सांज जाली. कांय म्हयन्या फाटीं हायवे कॉन्ट्रॅक्टराच्या कर्मांनी पालसण कोसळून त्याच वाठारांत तिसवाडीची लायन फुटून 10 दीस बंद आशिल्ली. PWD वाले म्हणटा सोमार दनपार मेरेन लायन चालू. तुम्ही पळयला आसतलें फाटल्या काही दिसा पयलीं केरयान खांडेपार हांगासर मेजर 2 पायपलायनी बस जाल्ल्यो आनी परत सेम गजाल थंयच्यान 100 मिटराचेर हांगा लेफ्ट सायडीन दोंगराचेर एक पायपलायन फुटल्या. आनी तांचो आत्ताच एक इंजिनियर येवन गेला हांगासर. तो म्हणटा ही पायपलायन फोडल्या तालुका मडकय तशेंच आनी प्रियोळ ह्या भागान वता म्हणून. आनी ही पायपलायन फुटोन 1 वर जालें. ही सगळी माती हांगासर येवन ब्लॉक जाल्ली आसा. रस्तो एक सायडीच्यान ब्लॉक जाल्लो आसा खांडेपार केरयान. हें म्हाका दिसता केरया खांडेपारूच अशें कितें घडटा म्हूण कळना. मेजर पायपलायन हांगा बस जाता त्यो. उसरा सांजे दुरुस्तीक सुरवात जाली. परत बेजबाबदारपणाक लागून पायपलायनी फोडपी कंत्राटदार आनी त्या कामांचे सरकारी तिजोऱ्यांतल्यान पयशे भरपी सरकाराचेर लोकांनी खर टिका केली. मेन कारण म्हणजे कितें आसा, जे वेइमरान काम दिल्लें आसा ह्या कंपनीक एक्चुली लायकी ना काम करपाची. पण म्हाका अशें दिसता की फाटल्या टायमार जेन्ना पायप फुटले तेन्ना तेंच्यांनी 1,21,00,000 सुमार बील दिलें. एक्चुली ते एंटरटेन करपाची गरज नाशिल्ली. तेजी जबाबदारी आशिल्ली 2016 ते पायपलायन चेंज करपाची. पण तरी ते सद्या ऑन होल्ड आसा बील. परत ही पायपलायन फुटता आनी ह्या 1-2 वर्सांनी म्हाका एक अशें दिसून येयलां की MVR जी आहा पळय न्ही ती एबाव द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आसा. MVR गव्हर्मेंट ऑफ गोवा चलयता. कित्याक तेंचेर कांयच कंट्रोल ना. इंजिनियर इन प्रायवेट आमकां सांगता ना रे ते आमकां आयकना. हे कितें चल्लां? सरकार नांवाची वस्तूच ना. ते इन्सिडंट जालो हो 3रो इन्सिडंट. आनी पायपलायनी बस जावन सकयल्यान जे शेत दिसता आख्खो जो बेल्ट जो आसा शेताचो बेल्ट तो काबार जाल्लो आसा. आनी ही घटना आयज परतून जाली. जावपाक कारण म्हणल्यार कितें नेग्लिजन्स ही MVR कंपनी म्हणटा तेची.
सो कटिंग केल्या कारणान कितें जालें जे पायपलायन जी आहा तेजेर प्रेशर क्रिएट जालो आनी ती पायपलायन बस्ट जाली. फुटलें हेजें आतां कितली कोटीचें बील ते गव्हर्मेंटाक धाडटले खबर ना. आतां हे असली कंपनी ही लोकल कंपनीशी दिसता आतां पळोवंक वचत जाल्यार. असली कंपनी ही कामां दिवपा जायना. जाता तितले बेगीन हांचे कडल्यान सगळें कितें आसा तें क्लियर करपाचें. कंपनी कडल्यान कितें आसा तें क्लियर करून दुसरी कंपनी हिंगा अपॉयंट करपाची आनी हें काम दिवपाचें. PWDच्या सूत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण सकाळ मेरेन उदकाची पुरवण सुरू जातली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. दोनापावला खडपाक आडकल्ल्या नाफ्ता बोटीचे रेस्क्यू ऑपरेशन तडीक लागूंक 4 दीस तरी वतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला. पाकिस्तानांतल्यान आयिल्ली ही बोट व्हाया कोची रिपेराक 7 दिसां पुरती म्हूण MPTत आयिल्ली. 3 म्हयने जाले तरी तें लचाण कस्टम्साक लागून मुरगांवां हुमकळ्ळें. दर्यांत भरकटून दी निमाणे दोनापावला खडपाक आडकल्या. गोंयांत आयिल्ले कडेन त्या बोटीचें कितें जालें? खासा रिपोर्ट. वास्को MPT बंदरा वयल्यान नाफ्ता सयत भरकटिल्ली टँकर बोटीचे रेस्क्यू ऑपरेशनाक 4 दीस वतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला. पाकिस्तानांतल्यान पश्चिम बंगालात वचपाचे हे बोटीचे इंजीन रुमाक कोचीत उजो लागलो. ते उपरांत थंय ती बोट 11 म्हयने उरली. एक्टिविस्टांनी बोवाळ घालतकीच ती बोट गोंयांत रिपेराक म्हूण 7 दिसां खातीर आयली आनी 3 म्हयन्यां वयर हांगाच उरली. तो रिपोर्ट प्रुडंटान शेनवारा केल्लो. गोंयांत पावतकीच फुडें कितें जालें तें पळयात. 15 जुलयाक रिपेरा खातीर म्हूण नाफ्तान भरिल्ली MT नुशी नलिनी ही टँकर बोट MPTच्या क्रूज बर्थार पावली. बोट मालकाचो प्रतिनिधी आनी बोट विकून पयशे वाशील करूंक सोदपी बँकेन नाफ्ता कार्गो काडूंक आनी बोट खाली करून सारकी करूंक म्हूण फुडाकार घेतलो. MPTन सगळी तयारी करून सप्तका भितर नाफ्ता दुसरे बोटीत ट्रान्सफर करून बोट रिपेर जातली म्हूण तांकां उतरूय दिल्लें. मात बोट गोंयांत पावतकीच MPTन कामा खातीर परवानगी घेवंक प्रक्रिया सुरू केली. कस्टम्सान टायम काडलो. दीस फुडें वता तशें MPTच्या बर्थाचें भाडें वाडत वतालें. दुसरे वटेन MPTन टग बोट हाडली. तशेंच बोटीर क्रू मेंबर चडोवपा खातीर एक एजन्सी नेमली. मात बर्थाचें भाडें, बोटीचेर क्रू मेंबर चडोवप आनी टग बोटीचें भाडेंच कोट्यां वयर पावंक लागलें. कस्टम्सा कडच्यान परवानगी मेळूंक कळाव जावंक लागलो तें पळोवन पोर्टात रिसायकलर रजिस्टर करूंक अडचणी येता जाल्यार बोटींतलो कार्गो पोर्टाचे शोर टँकांनी घालपा खातीर परवानगी दिवची म्हूण बोट मालकान कस्टम्साक विनवणी केली. बोट अंडर अरेस्ट आशिल्ल्यान कार्गोय अंडर अरेस्ट आसा असो दावो करून कस्टम्सान बोट मालकाची विनवणी आयकली ना. उपरांत बोट मालकान हायकोर्टा कडच्यान रिलीज ऑर्डर हाडली. मात अजून मेरेन ताका परवानगी मेळूंकच ना. बोटींतलो कार्गो दूशीत जाला आनी तो क्लियर करूंक जाय म्हूण बोट मालकान नेट धरलो. निमाणे 3 म्हयन्या उपरांत कस्टम्सान 200% कस्टम ड्युटी लावन लेटर काडलें. काम फुडें व्हरूंक बँक गॅरंटी म्हूण 8 कोटी दिवंक सांगले. कार्गो मूळ स्वरुपात ना. तेन्ना मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण हो कार्गो 200% कस्टम ड्युटी खाला येता म्हूण कस्टम्सान दावो केलो. तो मेरेन बोट मालक आनी बँकेचे प्रतिनिधींनी कॉस्ट कटिंगाचो विचार करून इनर एन्करेजांतल्यान कार्गो शिप टू शिप ट्रान्सफर करपाचो पर्याय काडलो. मात शिप टू शिप ट्रान्सफर करपा खातीरूय कस्टम्सा कडच्यान अजुनूय परवानगी मेळूंक ना. कस्टम्साचे ज्येष्ठ अधिकारी सुटयेर आसात. तशेंच आनीकूय कांय कारणां आसात म्हूण सुत्रां सांगतात. निर्देशा प्रमाण देशांत खंयच नाफ्ता कार्गो ऑफलोड करपाक मेळना. ताका लागून बोट मालकान दुसरी बोट हाडून MT नुशी नलिनींतलो कार्गो ट्रान्सफर करून दुसऱ्या देशांत व्हरपाचो प्लान केल्लो म्हूण MPTची सुत्रां सांगतात. दुसरी बोट येवपाची आशिल्ली. मात परवानगी मेळूंक कळाव जाल्ल्यान ती बोट 25 ऑक्टोबराक हाडपाचें थारलें. तो मेरेनूय परवानगी मेळूंक ना म्हूण 27 ऑक्टोबराक बोट हाडपाचो प्लान जालो. मात कस्टम्सा कडच्यान परवानगी मेळूंक नाशिल्ल्यान ती बोट आसा थंयच आसा. आतां ती बोट 31 ऑक्टोबराक गोंयांत येवंक शकता. शिप टू शिप कार्गो ट्रान्सफर करूंक इक्विपमेंट आनी स्पेशल टीम मुंबयच्यान येतली. ते उपरांत शिप टू शिप ट्रान्सफर करूंक दोनूय बोटी MPTंतले बर्थ नंबर 8 धाडटले. कार्गो ट्रान्सफर जातकीच दुसरी बोट पोर्टांतल्यान वतली. हे काम जातकीच MT नुशी नलिनीचें कितें करपाचें ताचेर बोट मालक निर्णय घेतलो. ताचेर फुडली दिशा थारतली म्हूण MPTची सुत्रां सांगतात. कस्टम्सान तेप टायम खाला. शिप टू शिप ट्रान्सफराची परवानगी हातार पडत काय म्हूण दुबाव. ते वटेन मुख्यमंत्र्यान MPT बरोबर बसका घेवन परिस्थितीचो अदमास घेतला. बोट खडपाचेर आसा. रेस्क्यू टीम बोटीचेर नजर दवरून आसा. डायव्हर्स बोटी पोंदा वचून बोट सेफ आसा काय ना ते पळयतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला. दर्यांत आडकल्ली ही बोट बरे भशेन मुरगांवां परत पावली जाल्यारूच फुडलें.
सो दॅट ते आमकां आतां फुडले ऑपरेशन्स जे आसा ते फुडलो सगळो प्रोग्राम्स ऑलरेडी ठरयला. तेज्या प्रमाणे फाल्यां परवाशे 2 दीस लागतले. ऑलरेडी ती टो करून हाडप शक्य ना. तेजे आमी तितूर आशिल्लो नाफ्टा हो दुसऱ्या हितूर दुसरी ऑलरेडी बार्जीस टँक्स मागयल्या त्यो इट वील टेक अनदर 2 days. इवन ऑलरेडी ताका लागपी पंप आसतले, बाकीचे सगळे इक्विपमेंट रिलेटेड टू इक्विपमेंट ते सगळे हाडटले आनी ताजे उपरांत भितरलो नाफ्टा शिफ्ट करतले दुसऱ्या बार्ज टँक जो आसा तितून. आनी ताज्या उपरांत ऑलरेडी दुसरो मनीस जो घेवपी आसा ताणें आपली शीप आपयल्या. डीप सी परत इट वील ट्रान्सफर टू द अनदर शीप ट्रान्झिशन शिप्स आनी दे विल टेक समवेअर आउट. बट ऑलमोस्ट ऑल केअर वी आर टेकिंग. अनदर 3 to 4 days दिस ऑपरेशन वील गो ऑन. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. कोलवाळे जेलींत एका नायजेरियन कैद्यान जीव दिवपाचो यत्न केलो. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण ताचे कडेन मोबायल मेळ्ळा. नाडी कापूंक ताणें ब्लेड वापरिल्ली. ती ब्लेड मोबायलांत आसूं येता म्हूण दुबाव. 3 दिसां फाटीं आयजी प्रिझन्सान रेड मारून थंयची सुरक्षा वेवस्था एक्सपोज केल्ली. 60 मोबायल, 2 किलो गांजा धरिल्लो. तरी पूण कैद्यां कडेन मोबायल. हे धाडी उपरांत 3 जेल स्टाफाक सस्पेंड केल्यात. कोलवाळे जेलींत एका नायजेरियनान आयतारा जीव दिवपाचो यत्न केलो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण ताचे कडेन मोबायल मेळ्ळा. ताणें नाडी कापूंक वापरिल्ली ब्लेड त्या मोबायलांत लिपोवन दवरिल्ली आसूं ये म्हूण दुबाव. 24 ऑक्टोबराक IRBन कोलवाळे जेलींत अकस्मात रेड मारून थंयची सुरक्षा वेवस्था एक्सपोज केल्ली. 60 मोबायल, 2 किलो गांजा, विडी, कॅश जप्त केल्ली. जेल स्टाफाच्या घाळपणान ह्यो गजाली भितर पावल्यो म्हूण जेलीच्या 3 स्टाफाक सस्पेंड केल्या. जेलर कृष्णा उसगांवकर, असिस्टंट जेलर अंकुश मडकयकार आनी जेल गार्ड केशव गावसाक सस्पेंड केला. कैद्यांक एस्कॉर्ट करूंक IRB स्टाफ आसता. तांची चवकशी कित्याक जायना काय म्हूण सस्पेंड केल्ल्यातलो एकलो प्रुडंटा कडेन उलयलो. IRB स्टाफ कैद्यांक एस्कॉर्ट करतात तेन्ना कैद्यांक फामिली वा इश्ट म्हूण मेळूंक येतात. तेन्ना खंय ह्यो गजाली तांचे कडेन वेवस्थीत पावतात. सस्पेंड जाल्ल्या एकल्याचो एस्कॉर्ट स्टाफाचेर दुबाव आनी आरोप. 3 टप्प्यांतले सेक्युरिटी चेकिंगात एंट्री पॉयंटार खंय IRB स्टाफ आसता. फाटल्या म्हयन्यांत IRBच्या कांय स्टाफाची ट्रान्सफर ऑर्डर आयिल्ली. तातूंतले कांय जाण अजून खंय थंयच म्हूण तो प्रुडंटाक सांगता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. IT कंपन्यांनी ITG कडेन केल्ल्या कबलातीच्या वैधतेचेर प्रस्नचिन्ह. व्हायब्रंट गोवा वेळार सरकारान बोर्डाची मान्यताय नासतना गोवा इन्फोटॅक कॉर्पोरेशनाची सुवात सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्काक दिली. सरकारान ह्या कंपनीची कबलात जाल्या म्हूण खंय ITDच्या चेअरमॅनाकच खबर ना. ITGचो बोर्डूच नेमिल्लो ना. आदलो मंत्री ITG चेअरमॅन रोहनाकय कबलातीचेर दुबाव. घडये होय फुडें एक्स पोस्ट फॅक्टो क्लियरन्साचो प्रकार. IT उद्देग वाडचे म्हूण गोंयान स्टार्टअप सेंटर सुरू करूंक सरकारान सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कडेन 2 MOU सायन केले. दोना पावला IT पार्क करूंकय सरकारान MOU केला. सरकारान STPIक दोना पावला स्टार्टअपा खातीर 14,000 चौखंड मीटर सुवात ट्रान्सफर केल्या. ही सुवात इन्फोटॅक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवाची. मात ITG बोर्डाची मंजुरी नासतनाच हो निर्णय जाला. ITG गोवाची निमाणी बसका 6 जुलय 2019 जाल्ली. तेन्ना रोहन खंवटे अध्यक्ष आशिल्लो. उपरांत ITGचो नवो अध्यक्ष आमदार निळकंठ हळर्णकार जालो. मात बोर्ड नेमलो ना. जुलया उपरांत बोर्ड ना आनी बोर्डाची बसकाय जाल्ली ना. प्रकार कितें काय म्हूण विचारूंक प्रुडंटान ITG गोवाचो चेअरमॅन निळकंठ हळर्णकाराक गाठलो. तो म्हणटा कबलाती विशीं ताका ITGन कांयच कळोंक ना. ऑगस्टान जाला मरे, ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर. बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट जावंक ना. सो बोर्ड मिटींग जावंक ना. बोर्ड अजून कॉन्स्टिट्यूट जावंक ना. ना बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट जावंक ना. तो व्हायब्रंट गोवा जाला पळय तितून ITGचो कितें भाग आहा DOTचो म्हाका कांय खबर ना. देर इज नो आयडिया. आनी म्हाका सांगूंकूय ना कितें हे ना तेजें. सो आय वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दॅट. ओके. सो MOU सायन केला कितें तेवूय आय गॉट नो आयडिया. MOU बीन ते कितें व्हॅलीड काय इनव्हॅलीड ते कशें कितें? नो आता ते पळय कायदेशीर सपोजकर जमीन न्हू ती गव्हर्मेंटाची. गव्हर्मेंटाची जमीन म्हणटकूच ते कायदेशीर सगळे सपोजकर आसपाक जाय. आता तेंच्यांनी कशें करून दिला हे ते सगळे फायल पळयल्या उपरांत कळटलें. आमी ITGचो आदलो अध्यक्ष रोहन खंवटेक गाठलो. तो म्हणटा जमीन ट्रान्सफर करूंक ITG बोर्डाची मान्यताय गरजेची. नाजाल्यार कबलातीच्या वैधतेचो प्रश्न उप्रासता. बोर्ड मिटींग म्हजी म्हाका लास्ट जाल्ली
आतापर्यंत टू माय इन्फॉर्मेशन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट जावना अजून पर्यंत चेअरमॅन आसा आनी ताजे खातीर बोर्ड मिटींग जावूच ना. तातूंत बोर्ड मिटींग जेन्ना जायना प्रश्न पडटा की वायब्रंट गोवाक हाव द डिपार्टमेंट ऑफ IT or ITG has signed a MOU, who has validated the document, who has vetted the document, who has given the approval of giving 34,000 square meters of land to STPI. I am not against people getting benefits out of it in the sense of youth getting the right things. आणि खंयची गजाल करता आसतना बोर्ड एप्रुवल समजना, लिगल वेटिंग समजना जाल्यार that is no local standing for that particular thing. And वो agreement to be already execute केला through a forum which was a private trust like Vibrant Goa. So what is government trying to show? What government is doing in that confusion mode, whether it is Madai, whether it is IT or any other things? I think we are just making mistakes by the day. We are going to give a very wrong impression for the people who have signed these MOUs. समज वो फाल्यां MOU फुडें सुद्दां व्हरपा जाय जाल्यार बोर्ड एप्रुवल जाय आनी बोर्ड पयलो कॉन्स्टिट्यूट जावपा जाय आनी तातूंत लिगल वेटिंग जाय. पूण तुमी सगळें दिवन जातकर पोस्ट फॅक्टो समज करता दॅट मिन्स गव्हर्मेंट हॅज ऑलरेडी डिसायडेड वॉट दे वॉन्ट टू डू अँड दीस इज ऑल नेम सिक्स. सो चेअरमॅनाक फक्त ऑटोग्राफ सायन मारून दिवपाची वेदर ही लायक्स इट ऑर नो. एकंदर सावंत सरकाराचो कारभार पळयल्यार ही अवैध गजालूय ITचो बोर्ड ह्या फुडें नेमून उपरांत जमीन हस्तांतराचो ठराव घेवन सरकारान एक्स पोस्ट फॅक्टो वैध थारावपाची. सरकाराचो कारभारूय एक्स पोस्ट फॅक्टो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. ISIS आतंकवादी संघटनेचो मुखेली अबू बक्र अल बगदादीक मारलो. उत्तरी सिरियांत एका ऑपरेशनात अमेरिकेच्या दळांनी केलो मेकळो. डोनाल्ड ट्रम्पाची घोषणा. ISIS आतंकवादी संघटनेचो मुखेली अबू बक्र अल बगदादीक मारलो. अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पान घोषणा केली. ओसामा बिन लादेना उपरांत अमेरिका ताका संवसारीक नंबर 1 आतंकवादी मानताली. चड करून इराक सिरियांत नरसंहार करून धुमाकूळ घालपी ISISाचो तो मुखेली. कितलीं वर्सांच जालीं अमेरिका आनी इराक सिरिया रशियाच्यो इंटेलिजन्स एजन्सी ताजेर पाळत दवरून आशिल्ल्यो. रातीं उत्तरी सिरियांत एका ऑपरेशनात ताका अमेरिकेच्या दळांनी मेकळो केलो. To oppress and murder innocent people should never sleep soundly, knowing that we will completely destroy them. These savage monsters will not escape their fate, and they will not escape the final judgment of God. Last night was a great night for the United States and for the world. A brutal killer, one who has caused so much hardship and death, has violently been eliminated. He died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer place. गोंयावेलें क्यार चक्रीवादळाचें संकट धुकल्लां. वादळ उत्तर अस्तंतेक ओमाना वटेन चल्लें. फुडले 4-5 दीस गोंयांत अदीं मदीं पावस पडटलो म्हूण हवामान खात्याचो अदमास. हें वादळ खर जायत वतलें पूण दर्यांत. गोंयावेलें संकट गेलें तरी दर्या मात खवळिल्लो आसतलो. नुस्तेमारांनी 1 नोव्हेंबर मेरेन दर्यांत देंवचें न्ही म्हूण हवामान खात्याची शिटकावणी. वागातोर 3 ट्युरिस्टांक फायर फायटरांनी बुडपाचे साल्वार केले. क्यार चक्रीवादळान अरबी दर्या खवळ्ळा म्हूण फाटले 3-4 दीस गोंयांत रेड अलर्ट आसतना दर्यांतल्या खडपांचेर देंवपी तिगूय देडशाणे. एडव्हेंचर तिगांचेय आंगलट. गोंय भोंवक म्हूण आयिल्ले तिगूय सकाळीं वागातोर गेल्ले. सुखतेर खडपाचेर गेल्ले. माल्ली भरती आनी तिगांचोय जिवाच्या आकांतान बोवाळ. निमाणे फायर फायटरांनी वचून साल्वार केले. गिव एक कमर्शियल ब्रेक. फातोडेर नरकासुरांक लासून दिवाळी सुरू. दिव्यांचो उत्सव तुळशी लग्ना मेरेन. सांजे उद्देग वेवसायिकांचे कचेऱ्यो पसऱ्यांनी लक्ष्मीपुजन जालें. धंदेकार उद्देजक पसरकारांची हीच मोठी दिवाळी. धंद्यांची बाधा पयस जावची, काम धंदो बरो चलचो म्हूण लक्ष्मीचे उपासनेक म्हत्व. लक्ष्मीचें वास्तव्य उरचें, ती प्रसन्न उरची म्हूण घरांनी लक्ष्मीचें पुजन.
सांजे गोंयभर लोकांनी भक्तिभावान लक्ष्मीपूजन केले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वनमावळिंगे पंचायत बिल्डिंगेची सामकी दशा जाल्या. तेच परिस्थितीत थंय पंचायत आनी बाकीचो स्टाफ कारभार चलयता. नळे फुटल्यात, सगळ्याक उदक, लोकांचे डॉक्युमेंटी हांगा थंय पातळ्यात. सरकारान जाता तितले बेगीन लक्ष घालून उपाय काडचो म्हूण पंचायत मागता. पळयात मये मतदारसंघातल्या वन मावळिंगे पंचायतीची ही इमारत. तिका खोपूच म्हटल्यार जाता. पळयात नळे कशे फुटल्यात, उदक व्हांवता, लोकांचे डॉक्युमेंट कशे दवरचे पडटात पळयात. थळावो आमदार प्रवीण झांटयेक सांगून खंय जाले, कांयच उपेग ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तरी लक्ष घालचें म्हूण मागणी. जाल्यार स्टाफ हांगा बसता पंचायतीचो, तांकां कितें लागलें जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो हें कोणूच कितें सांगूंक शकना. फक्त आमकां आतां लोक येवन विचारता की पंचायत बाबा तुमी व्हडल्या ती कितें करता, काय करता, लोक आमकां क्ल्यू करता. म्हणून हांव एक सांगूंक शकता की ती पंचायत आहा ती आमकां एक बरो जागो खंय तरी मेळोंक जायो. एक पंचायत आमची बरी जावंक जाय. खंय अशी पंचायत वन माळुंगे कुडचेऱ्यान आहा अशी पंचायत खंयच ना. ही सगळ्यो पंचायती बऱ्यो आहा आनी ही एकूच वन माळुंगे कुडचेऱ्यान अशी पंचायत आहा की तेतून कितेंच ना. पळय आतां हांगा तुजें डॉक्युमेंट लोकांची आहा हांगा, ती जर खंय सांडली कितें हाडली कोणाक आमकां जबाबदार लोक थेयतलो आनी कोणाक कितें करचो ना. तेन्ना 15 ऑगस्टाक आमचे झाड पडलेले तरी 2 वर्सां पयलीं आमचे तरणाटीचो रूम पडलेलो अर्दो भाग पडलेलो तेन्ना 2 वर्सां जालीं. तशेंच आमचे 15 ऑगस्टाक झाड पडला तेन्नाच्यान आमचे आयज नाल्यार फाल्यां अशें मॅटर सॉल्व जातले अशें करून आयज आमी रावलीं. तरी आसतना आजून हें करून ना कांयच हें जावना. तरी आसतना आमी आमदारा कडेन वचून आमचो प्रवीण सर आसा हेणें आमकां खूब म्हणल्यार खूब आमची मेहनत घेतलेली आसा ह्या पंचायती खातीर आनी हे प्रयत्न तेणें बरे जोरान चालू केल्ले आसा. तरी हांव देवा कडेन मागता बाबा हे प्रॉब्लम आसा ते आमचे बेगींतल्या बेगीन सॉल्व जावं. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. पोरूच्या ISL फायनलीत बेंगलुरू FCन FC गोवाक एक्स्ट्रा टायमात मारल्या उपरांत अंदूच्या ISLांत दुसऱ्याच लीग मॅचींत सर्जिओ लोबेराच्या टिमी मुखार सोमारा फातोड्डे स्टेडियमार चॅम्पियनाचें मोठें आव्हान आसतलें. ISLांतली सगळ्यांत बरी सायड बेंगलुरू FCच अशें सर्टिफिकेट लोबेरान तांकां दिलां. मात आपली टीम बेंगलुरूच्या आव्हानाक सज्ज आसा म्हूण ताका विस्वास. Chennai game is the past. We need to looking forward for next match, a very difficult match. In last seasons, Bengaluru keep very good level, and I think Goa increased the level in the last seasons. The last season is possible to finish the competition with the same points on the table. And I hope to continue to increase the level and the difference between Bengaluru and Goa in 2 years ago, 3 years ago. In this season, I hope to improve comparative to the last season. And for us, it's a big challenge, the match against Bengaluru at home, because I think probably Bengaluru is the best team in the league. Hi coach, similar question on the line. Last time when you played Bengaluru in the finals, Goa lost. How do you feel the encounter would be tomorrow? The same, the Chennai is a past game, the final is a past game. I think I am very proud for my players in the final. The performance of the team was very well. And some details decided the final result. I hope in the next match the performance for my team is similar the performance was in the final, and these small details, for example, in set pieces in the last 2 minutes in the final,
if it's possible to improve, in some details we need to improve. But I am very happy with the performance for my players in the last final. आणि इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आणि प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.